Sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Tourism and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव तूं राव मरे उलोवपाक जाय तूं कितें आनी स्पीकर सर एक स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांक कित्याक जेन्ना पासून तेंच्यांनी चार्ज घेतला त्या पासून टुरिजम डिपार्टमेंटाक खंय तरी ट्रॅकार हाडपाचो ते खूब प्रयत्न करतात पूण हांव थोडे पॉयंट्स नोटिसान हाडून दिवंक सोदता तेंच्या डिमांड नंबर 78. स्पीकर सर टुरिजम म्हणटात ते आमचे म्हणजे गोंया टुरिजमाचेर चलता आनी म्हाका दिसता टुरिजमाचेर मेजर फोकस करपाची गरज आहा आनी म्हाका 2023 जो तेंच्यांनी आन्सर म्हाका दिला हांवें जेन्ना एलक्यू 17/7/2024 क्वेश्चन नंबर एलक्यू नंबर 9A रिप्लाय तेंच्यांनी दिला की 2023 81 लाख डोमेस्टीक टुरिस्ट येयल्यात आनी 4.5 लाख फॉरेन टुरिस्ट येयला. स्पीकर सर म्हाका दिसता हांगा डिपार्टमेंटान सिरियसली घेवची गरज आहा कित्याक आमी कंप्लिटली फोकस करता बरो टुरिस्ट बरें टुरिजम जावचें म्हणून आनी बरें जर टुरिजम जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलीचे बरे टुरिस्ट हांगा क्वॉलिटी टुरिस्ट हांगा येवपाक जाय जे हांगासर खंय तरी कमी जायत आहा रिड्यूस जायत आहा. डोमेस्टीक टुरिस्ट आमकां येतातूच डोमेस्टीक टुरिस्टांनी म्हाका दिसता ते म्हणजे खंयच्या प्रत्येक स्टेटींतल्यान गाडयो घेतात बसतात खंय स्टोव घेवन जेवण करतात आमकां असले टुरिस्ट नाका आमकां बरे टुरिस्ट जाय तेका लागून आमकां प्रमोट करपाची गरज आहा आनी तेका लागून टुरिजम डिपार्टमेंट वेरियस रोड शोज एक्झिबिशन करतात. आतां जेन्ना इंटरनॅशनल रोड शोज एक्झिबिशन करतात तेन्ना इतलेंच हांव नोटिसान हाडून दिवंक सोदता की ते एक्झिबिशन जे आहात ते मेजर एक्झिबिशन आहात ते तेंच्यांनी घेवचे ना न्हू. फॉर एग्जाम्पल WTM ITB बर्लिन हे मेजर इव्हेंट्स हे मेजर एक्झिबिशन जेणे करून थंयसर एंटायर वर्ल्ड थंयसर पार्टिसिपेट जाता आनी गोवा थंय टुरिजमाक बूस्ट करपाक आमकां बरें पडटा म्हणजे डिपार्टमेंट ते थोडे एक्झिबिशनाक वचपाची गरज आहा पूण म्हाका दिसता थोडे रोड शोज फॉर एग्जाम्पल पॅरिसाक जावं किंवा आनी इतर एरियांनी जाता ते कांय फायदो ना ते उलयता मरे सो तेका लागून कांय म्हणजे बेनिफीट कांय मेळना कित्याक थंयसर जे एक्झिबिशन्स जातात फॉर एग्जाम्पल जे रोड शोज ते इंटरनॅशनल करतात थंय आमी रोड शो म्हटल्यार कितें खूब जाणांक आजून पर्यंत कॉमन मनशांक आमकां रोड शो म्हटल्यार खबर ना भायर वयतात आमी ट्रॅव्हल एजंटाक त्या कंट्रीचे आपयतात आनी थंयसर आमी एक हॉटेलान मिटींग घेतात तांकां सांगतात आमी टुरिजम कशें आमचें गोंय टुरिजम कशें आहा तुमी कित्याक येवपाचें हें आमी एक्सप्लेन करतात. सो 2-3 वरां खातीर आमी इतकें स्पेंड करता. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर इतली रिक्वेस्ट करता की एक सजेशन जे इतले पयशे आमी मोडटात 60 लाख 70 लाख जे रोड शो एक्झिबिशन मोडटात थंय आमी विज्युअल ब्रँडींग फॉर एग्जाम्पल दुबय जे येदे व्हडले टावर्स आहा थंयसर टावर्साचें विज्युअल ब्रँडींग जर आमचे गोवा टुरिजमाचें करीत ना फॉर एग्जाम्पल सिंगापूर जावं किंवा UK जावं थंय जे सिटी बसीस चलतात त्या सिटी बसीन ब्रँडींग जर टुरिजमाची करीत जाल्यार म्हाका दिसता जे लोकल थंयसरले आहात जे म्हणजे जे टुरिस्ट जे भायर एब्रॉडाक भोंवपाक सोदतात फिरपाक सोदतात तांकां एक विज्युअलायज थंयसर दिसतलें बाबा हां गोवा नाजाल्यार आमी कितें करता टुरिजम डिपार्टमेंट वयता एका हॉटेलान ट्रॅव्हल एजंटाकूच सांगता सो ह्यो थंय फंड्स ना युटिलायज करता अशें ब्रँडिंगेक जर युटिलायज करीत म्हाका दिसता आमकां खूब बेनिफीट जातलो आनी ह्यो जो रेशो आहा जो रिड्यूस जाला फॉरेन टुरिस्टांक तो खंय तरी वाडटलो आनी डोमेस्टीक टुरिस्ट हे वाडत आहा ते खंय तरी कमी जावपाक जाय. कित्याक सांगता आतां डोमेस्टीक जे एक्झिबिशन्स रोड शोज आहा हांव जाणा की ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांकांय खबर आहा की B कॅटेगरी केला आतां इंटरनॅशनल रोड शोज आनी एक्झिबिशन हे A कॅटेगरीक मेळटा. A कॅटेगरी कोणाक इंटरनॅशनल जो एक इव्हेंट केल्लो आहा तोच तेतून म्हणजे सिलेक्ट जाता आनी B कॅटेगरीन कोण आमी केल्ले एक्चुली कित्याक डिपार्टमेंटांनी केल्ले की B कॅटेगरीन बारीक सामान्य आमच्या गोंयकारांक खंय तरी काम करूंक जाय आनी तेची क्रायटेरिया दिवयलेली आनी आतां कितें जालां B कॅटेगरीन भायले लोक भायले म्हणजे गोंयचे भायले पार्टिसिपेट जावंक लागल्यात. सो म्हाका दिसता की तूं गोवा म्हणजे इंडियेबल प्रमोशन करताय रोड शोज आनी एक्झिबिशन ते तुवें फक्त 2 मेजर एक्झिबिशन्स आहात एक आहा साठे मुंबय साठे दिल्ली आनी OTM मुंबय हे मेजर एक्झिबिशन्स जे आख्खे इंडियेभर बरे म्हणजे सगळे स्टेट्स पार्टिसिपेट जातात थंयसर. सो हे 2 सोडले जाल्यार बाकीचे मध्य प्रदेश करतात केरला करतात म्हाका दिसता हे वेस्ट ऑफ मनी आनी वेस्ट ऑफ टायम कित्याक
जे डॉमेस्टीक आमी एक्झिबिशन रोड शो करतात ते खंय तरी आमी प्रमोट करपाक जाय. कोस्टल बेल्ट सोडून इंटिरियर जे टुरिजम आहा आमचे गोंयचे इंटिरियर चर्चीज जावं टेम्पल्स जावं किंवा आमचे नॅचरल जे सगळे विलेजीस आहात जे प्रमोट करपाक जाय. हांगा फोकस करून हांगा कॉन्सन्ट्रेट करून हे डॉमेस्टीक हांव म्हणना की हांकां दिवं नाकात, हांकां दिया पूण बी कॅटेगरीन दिया पूण दुसऱ्या भशेन दिया जेणे करून आमचे एक्च्युअल गोंय कितें तें दिसोंक जाय. स्पीकर सर एकूच उदाहरण दिता. हांव देहरादून गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडागेर एक दीस विजिटाक गेल्लो तेन्ना तेची आवय म्हाका सांगता हे इम्पॉर्टन्स ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आयकचें. हांव विजिटाक गेल्लो तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडाचे तेन्ना तेची आवय म्हाका सांगता हाँ गोवा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने प्लान 2 साल पहले प्लान किया था मेरे पति के साथ, लेकिन हमारे बच्चों ने वो कैंसिल करने के लिए बोला है. क्यों? क्योंकि गोवा इस उम्र में तुम गोवा जा रहे हो, गोवा जाने की ये उम्र नहीं है. यंगस्टर्स जाते हैं एन्जॉय मौज मस्ती करने के लिए. म्हणजे आमचे म्हणजे इंडियन टुरिस्ट जे येतात ते कितें चिंततात ते पळयात. म्हणजे गोवा म्हटल्यार कितें चिंततात हे तेंचे थॉट्स आहात, हे मायंडसेट ह्यो खंय तरी चेंज करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आहा तूं केपेबल आहा आनी तूं करूं शकता हे म्हणून. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो तुवें आनी हे चेंजीस मातशे करून घेवचे. स्पीकरचो शेक म्हटल्यार खंय आमचे लोकल्सांचे पोट म्हणजे टुरिजम म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जे आहात तेंचे ते पोट म्हणजे ते तेचेरूच सर्वायव जातात 6-7 महिने 8 महिने कितें तरी बिझनस करून. आनी म्हाका दिसता लास्ट टायम मातशें 1-2 महिने डिले जाली शेक दिवपाक पूण हे खरेंच बरें एक बेगीन म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान तुवें हें केलें की आतां ह्या फुडल्या म्हयन्याच्यान तेंचें रिन्यूवल आयच्यान रिन्यूवल स्टार्ट केलें. खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी डिपार्टमेंटाकूय तेंच्या एंटायर स्टाफाक की फास्ट तेंच्यांनी प्रोसेस सुरवातूय केला. म्हणजे शेकांचेर करता आसतना इतलीच रिक्वेस्ट आहा सिंगल विंडो क्लियरन्स हे इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक आयज तुमी तांकां शेक अलॉटमेंट दितात पूण मदींच खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वयतात तेंचे ते टँक्स पळयतात परत तांकां नोटिसीस घालतात. खंय तरी जेन्ना तुमी एलोकेट करतात तांकां जागो तेन्ना तुमी तेंचे कडल्यान पयशे घेतात. पयशे घेता आसतना सगळे विथ परमिशन तुमी दिवपाक जाय. कित्याक तुमी दिले जाल्यार खंय तरी तांकांय बरें दिसतलें बाबा आमकां खंय वचपाचें ना. नो डावट तुमी फीज वाडयल्या ती रिड्यूस करा आनी ते पर्टिक्युलर कितें लायसन्सीस आसा ते तुमी नॉमिनल चार्जीस करा पूण तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स करा जेणे करून आमच्या स्थानिकांक खंय तरी इजी बिझनस करपाक मेळटलो. स्पीकर सर हांव लास्ट टायमूय असेंब्ली सेशनान सांगला तेच्या पयलीं सांगला सर्वेलन्स कॅमेराज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांवें रिक्वेस्टूय केल्ली की जेन्ना सांगलें डिपार्टमेंटा कडेन हांव मिनिस्टर उलयलो तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी कितें सांगलें जागो आयडेंटिफाय कर जागो घालपाक. स्पीकर सर जेन्ना शेक्स आमी दितात गव्हर्मेंट शेक्स जेन्ना बिचांचेर दितात तेच शेकांचे 1-2 ओनरा कडेन उलोवन थंयसर आमी टुरिजम जेन्ना सिजन आसता तेन्ना थंयसरूच तेंच्या शेकाचेर वयर बारीकसो एक टावर कसो घालून थंयसर सर्वेलन्स कॅमेरा घालूंक मेळटलो जेणे करून जो क्रायम रेट आहा क्रायम रेशो आहा जो कोस्टल बेल्टार जाता तो खंय तरी रिड्यूस जातलो. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. दुसरें स्पीकर सर एनक्रोचमेंट आनी लास्ट टायमूय उलयलो आतांय परत उलयता तुका कितले कडेन रिक्वेस्ट केला त्या रिक्वेस्टाक तुवें डिमार्केशनूय केलें एनक्रोचमेंटाचें पूण तेचेर फुडें एक्शन कांय जायना. आयज गोंयकार कोण एनक्रोचमेंट करनात पूण हांगा भायले लोक येयले ते बिचाचेर दर्यार पावल्यात सगळे एनक्रोच करून. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सेम जाला पूण तेंचेर टुरिजम प्रॉपर्टीन भितर सरल्यात. खंय तरी तांकां बंद करपाची गरज आसा. जाल्यार आयज एकटो गेला फाल्यां 4 जाण वयतले. हांकां खंय तरी कंट्रोलान हाडपाची गरज आसा. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार कोस्टल बेल्टार त्या दिसा एनिमल हजबंड्रीचे डिमांड्स आसले आनी क्वेश्चन आसले तेन्नाय रेज केल्ले. कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हे वाडलेले आहात प्रत्येक बिचार वाडल्यात आनी टुरिजम जेन्ना आमी बरे टुरिस्ट म्हणटात बरे टुरिस्ट येवंक जाय जाल्यार गोरवां आनी कुत्रे जर बिचार भोंवंक लागले जाल्यार बरे कोण येवचे ना. आमचे हेच ओदो म्हळ्यार स्टोव घेवन बसतात पळय टुरिस्ट तेच येतले. हे खंय तरी एनिमल हजबंड्री आनी तुमी बसोन कितें तरी वे आउट हेचेर काडपाक जाय. स्पीकर जर दुसरें म्हटल्यार टुरिस्ट पुलीस हांव जाणा तूं वर्कआउट करता तेचेर कितें तरी येतलो पूण 2 वर्सां जालीं आमी आमदार जावन आनी आमी रिक्वेस्ट करीता म्हाजे एंटायर कोस्टल बेल्टार 2 जाण एका बिचार 2 जाण पुलीस आनी ते फक्त सकाळचे असतात 7 ते 7 असतात. त्या दिसा तुवें क्वेश्चन अर्जाक म्हटलें 7 ते 7 सकाळचे पूण आमकां आयज गरज आहा कित्याक सकाळ मेरेन पार्टेज करतात बिचाचेर पर्सनली बसून कोण एन्जॉय करूंक सोदतात पूण थंय क्रायम रेट तेन्ना वाडटा तेन्ना टुरिस्ट पुलीस 24 आवर्स टुरिस्ट पुलीस जाय स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन. कित्याक तुका खबर आसा आख्ख्या संवसारांतल्यान टुरिस्ट आहात ते मोरजी मांद्रे येवपाक सुरवात जाल्ले आनी आमकां क्रायम रेट ह्यो कंट्रोलान हाडपाक जाय. स्पीकर सर इव्हेंट्स
स्पीकर सर आयज आमी पळयतात कितलींशींच वर्सां टुरिजम डिपार्टमेंट इव्हेंट्स म्हणटात ते पणजेन चडशे पणजेन करतात पूण गेल्या वर्सा फूड फेस्टिवल म्हाका तेणी मोरजे दिल्लो आनी तो स्वता येयला स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयला केदारूय येयला आमचो तेणी पळयला क्रावड कसो आहलो तो म्हणजे डबल द क्रावड ऑफ पेंजीम म्हणजे आनी रिस्पॉन्स इतलो बरो आहलो सो जर कोस्टल बेल्टाक खंयच्या हांव म्हणटा मांद्रेंत दिया कितलेशेच कोस्टल बेल्टाक हे कोस्टल बेल्टाक जर आमी इव्हेंट्स अशे करपाक दीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट जे आहात थंय एन्जॉय करतले आमचे लोकलूय एन्जॉय करतले आनी तो एक्चुअली सक्सेसफूल जातलो इव्हेंट कित्याक आमी फूड फेस्टिवल पणजेन जर केलो पणजेन कोण येतले पणजेन टुरिस्ट येयना टुरिस्ट सगळे कोस्टल बेल्टाक असतात सो असले इव्हेंट आहा ते कोस्टल बेल्टाक जावंक जाय आनी प्रत्येक तालुक्यांनी डिफरंट प्रत्येक तालुक्याक एक कॅलेंडर करून प्रत्येक तालुक्याक एक बारीक बारीक इव्हेंट्स कसले दिवपाचे स्पीकर सर दुसरे म्हणल्यार GTDCचे प्रॉपर्टीज स्पीकर सर आयज आमी पळयतात कितलेशे GTDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन्ड आहात आनी तेचेर कोणूच लक्ष दिना उदाहरण हांव ताका दिवंक सोदतां आशवे आमी पार्किंग एरिया बांदल्या GTDCन ती तशीच पडलेली आहा सांजच्या टायमार गोरवां थंय असतात ती बसतात कोणूय हाडून गाडयो लायतात थंय टॉयलेट एक बांदला तो अनमेंटेन्ड आहा थंयसर कोण टॉयलेट युजूय करना तो लॉक केल्लो थंय दुसरे STP घातल्या थंयसर ते पंप बंद पडल्या तूंय म्हाज्या वांगडा विजिटाक गेल्या तुवेंनूय पळयल्या परिस्थिती जर ते कोण तुमी जर तेचेर मेंटेनन्स करना ना तुमकां जर त्रास जाता तो कोणाक तरी प्रायवेट चलोवंक तरी दिया स्थानिकाक चलोवंक दिया भायल्याक पूण चलोवंक दिवं नाकात लोकलांक कोणाक तरी चलोवंक दिया रेस्टॉरंट घालून दी नाल्यार आनी कितें करून जेणे करून तुमकांय रेव्हेन्यू येतले आनी आमचे स्थानीक खंय तरी 4 जाण कामाक लागतले दुसरे आनी एक GTDC प्रॉपर्टी मालप्या रेल्वे स्टेशनाच्या ऑपोजीट कितलींशींच वर्सां जालीं लिजार दिली आनी आजून पर्यंत तेचेर कांयच जायना तश्याक तशें कोणाक तरी अलॉट जाल्ली ती लिजाचेर पूण ती फुडें कांयच जायना आनी तशी आयडल पडलेले भूत बंगला जाल्ले आहात ते सो तेचेर लक्ष द्या अशें कितलेशे GTDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन म्हणजे अनटच म्हणजे कोण पळयना तांकां आनी कांय ना तेचेर लक्ष दिवपाचें आयडेंटिफाय हे दोन तुका पेडणे तालुक्यांतले हांवें सांगले तेचेर मातशें इमिजिएटली तुवें लक्ष दिवचो स्पीकर सर आमी सदांच ब्रँडींग आतां ओदो म्हणटाले इंटरनॅशनल आमकां ब्रँडींग जावंक जाय म्हाका दिसता इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग हे हांव नको तुज्या टर्माक तरी ना हेच्या पयलीं चलतालें तेच्या मदीं खंय तरी बंद जाला इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी थोडे कंट्रीज इंटरनॅशनल कंट्रीज आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा जेणे करून आमकां सिलेक्ट क्वॉलिटी टुरिस्ट येवंक जाय आनी ते इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग करतना बरे चॅनल्सांक फॉर एग्जाम्पल BCC CNN असले चॅनल्स जे आहात तांकां तुमी ही गोवा कितें ते प्रमोट करपाक तेंच्या चॅनलार दिवपाक सिलेक्टीव कंट्रीज जेणे करून थंयसर आमकां टुरिजम येतलो सो हे एक नोट डावन करून घेवचें तुवें कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर दुसरे लायफगार्ड आयज लायफगार्ड म्हणटात ते बऱ्यापैकी काम करतात त्या दिसा डिबेटूय जाला क्वेश्चनाचेर म्हाजे 1-2 इन्सिडंट जाले पूण आमी रातचे आतां म्हणटालो ट्युरिस्ट पुलीस जाय कित्याक रातचे कितें इन्सिडंट जाता ताका कोण जबाबदार हो क्वेश्चन म्हाका पडटा जेन्ना लायफगार्ड आसात दृश्टीक तूं टेंडर दिल्लो आहा तो काम करतात लायफगार्डाचें काम बऱ्यापैकी करता पूण मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज कितें आहात ते मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज इम्पॉर्टंट आहा फॉर एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट सर्फिंग बोट हे लेटस्ट येयला सो हे मातशें लक्षांत घेवचें जर हे जाता शक्य जाता जाल्यार गोंयान हे रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट सर्फिंग बोट आसता ती रिमोटाचेर चलता सो लायफगार्ड इमिजिएटली कोण बुडटा जाल्यार तो रिमोटाचेर ती सर्फिंग बोट रिमोटाचेर तेचे कडेन धाडूं शकता आनी मागीर तो वचून ताका सेफ करूं शकता हे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी मातशें इम्प्लिमेंट करचे स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट फिशरमॅन्स आमचे आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स आहात आनी टुरिजमूय चलतात फॉर एग्जाम्पल आरांबोल हांगासर वॉटर स्पोर्ट्स करपाक स्थानीक दिना लोकल दिनात कित्याक दिनात एंटायर तो बेल्ट आहा तो फिशरमॅन्साचो पूण थंय टुरिजम चलता शेक आहा सगळे गोश्टी चलतात पूण बोटींग करपाक दिनात कित्याक तेंच्यांनी आमी आपूण प्रोटेक्ट केला आनी अशे गोश्टी अशे एरियाज आयडेंटिफाय टुरिजम डिपार्टमेंटान करचे आनी फिशरीज डिपार्टमेंट स्वता बसोन हे तांकां तेंची एरियाज आहा तेंची सेफगार्ड करपाची नाल्यार आमी कितें करतात कमर्शलायज जर सगळे करूंक वचत जाल्यार आमचे स्थानीक जे हेचेर पोट भरतात ते खंय तरी तेंच्या पोटा आड आमी येतले ह्यो मातसो एक लक्षांत घेवचो स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 IT स्पीकर सर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमचे श्री नरेंद्र मोदीजीन तेंच्यांनी 2016 IT प्रोजेक्ट How much time do you need? 2-3 minutes
आय टी प्रोजेक्ट हांगा तुया गांवांत हांगा EMC हांगासर हे सुरवात केल्ली, पूण आयज खंय तरी कितलींशींच वर्सां जालीं ती पेंडींग आहा, 8-9 वर्सां जालीं तशी पेंडींग आहा. हालींच आमी विजीट ऑनरेबल IT मिनिस्टरान आमी विजीट मारले, फुडें सरल्यात. त्या दिसा पयर मिनिस्टर नासतना CMनूय आमच्या मिटींग घेतलेली आनी खंय तरी फुडें प्रोसेस आहा, पूण थंय जाता तितक्या बेगिनात बेगीन काम करपाक जाय. आमकां 6 लाख स्क्वेअर मिटर आमच्या स्थानिकाची गेल्ली आहा, तांकां खंय तरी जस्टीस जाय. हांव जाणा तांकां तूं ऑफिशियली कांय करूं शकना, पूण खंय तरी आउट द वे तांकां खंय तरी जॉब्स किंवा थंयसर कितें कॅन्टीन किंवा कितें चलोवपाक थंयसर कितें तेंचें पोट भरता तशें कितें तरी एक प्रोविजन करचें आनी बेगिनात बेगीन हो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर. कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्ले आमकां 5,000 तरी जॉब मेळटले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक. आयज आमी वाट पळयतात, आमचे सगळे भुरगे यंगस्टर्स जे अनएम्प्लॉयड आहात ते वाट पळयतात की 5,000 जॉब हे केन्ना मेळटले. हांव जाणा 25,000 तुमी म्हटल्यात, पूण आमकां 2,000 सुद्दां दिले जाल्यार बरें आहा. कित्याक लिंक रोड जो तुजो आहा तो आजून पर्यंत ना, तूं डायवर्जन केला, पूण ते स्पीड अप करून बेगिनात बेगीन ते काम सुरवात करा. जे प्रोजेक्ट्स तुमचे जेंच्यांनी प्लॉट तुमी अलॉट केला ते प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन सुरवात करपाचो प्रयत्न करा. आनी IT डिपार्टमेंटान जाता तितकें फास्ट हे कंप्लिशन करपाचें. थँक्यू स्पीकर. तुम्ही पळयतात GNH.